हॅलो गोंयकारा, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिसाचो एक भाग. लिडरांच्या उपकारांनी गोंय काबार. लिडरांच्या उपकारांनी गोंय काबार. आयज जे आमचे खुबशे गोंयकार आहात तांकां दिसता आमचे जे लिडर आसा ते आमचेर खूब उपकार करता. म्हळ्यार ते आमकां गव्हर्मेंट सर्विसी दिता, काम धंदे दिता, आमकां घर बांदपाक, भुरग्यांक शिकोवपाक, लग्न जावपाक किंवा कोण बरें ना तेन्ना पयशे दिता. तशें ते आमकां गव्हर्मेंट सबसिडी गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी बीन दिता आनी ते आमकां खूब भशेन हेल्प करता, आदार करता. ताका लागून ते आमकां देवा भशेन दिसता आनी थोड्यांक ते देवाच्याकूय व्हडलें दिसता, कारण तेंचे वयल्यान तांकां जाय तशे पयशे गावतात, तांकां जाय तशी मजा मारपाक, फॉल्गां मारपाक गावता आनी जाय तशी दादागिरी बीन करपाक गावता. अश्यो बीन थोड्यो गोश्टी आसतल्यो. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट सर्विस्यो म्हणटा, हे गव्हर्मेंट सर्विसेच्या नांवार आयज हजारांनी गोंयच्या भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामां घेवन तेंची वर्सां काबार केली, तेंचें लायफ काबार केलें. आयज कितकेशे भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर रिटायर जाल्ले आसा, तेंचें लायफ सारकें वेस्ट जाल्लें आसा. आनी जेन्ना रेग्युलर पोस्ट म्हणटा आनी ते लोवर पोस्ट आसा, हे लोवर पोस्टांचेर काम करून गोंयांत कोण व्हडले आपल्या जिवनान चड व्हडलो बदल करूं शकना आनी व्हडले पोस्ट गावल्या म्हणून तुमी चड व्हडले मिरोवपाचें बीन ना. कारण कितें आसा, जर आयज ह्यो ज्यो सर्विसी ज्यो गावतात त्यो तुमचो अधिकार म्हणून गावना, तर ते तुमचे गांवचे बदलाक आनी गोंयचे बदलाक आनी तुमचें तोंड धाकपाक लागून ह्यो सर्विसी तुमकां गावता. ह्यो गव्हर्मेंट सर्विस्यो हे प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटान आनी गोंयकारान ह्यो समजपाची आयज गरज आसा. कारण कितें आसा, आयज गोंयान वयता थंय उदरगतीच्या नांवार खूब मोठ्या प्रमाणांत गोंयच्यो जमन्यो विकप जाल्लेल्यो आसा. हांगसरलीं शेतां, भाटां, दोंगर विकप जाल्लेले आसा आनी हांगसर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे मायग्रंटाचे किंवा व्हडले व्हडले तेंचे वोट बँक प्रमोट करपाची, मायग्रंटाची इलिगल बिजनेस प्रमोट करपाच्यो, हें चल्लेलें आसा. सगळ्याक वयता थंय आनी ताका लागून आयज गोंयकार सगळ्याक वयता थंय ताका विरोध करतात. खंयच्याय गोंयकाराक ह्यो गोश्टी नाका, पूण विरोध करपाक मुखार अर्देच लोक येता. कारण कितें आहा, थोडे लोक हे लिडरांच्या उपकारान आसता आनी थोड्यांक दिसता हे जे लिडर आसा तांकां गव्हर्मेंट सर्विस्यो दितले किंवा तेंच्या भुरग्यांक सर्विस्यो दितले आनी थोड्यांक तेंची दहशत आसता, भिरांत आसता, ते भिरांत घालता लोकांक. अश्यो बीन गोश्टी आसता. आनी जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा असले विरोधान केन्ना सहभागी जावपाक शकना, कारण जायना. कारण कितें आहा, तांकां जरी ते सहभागी जाले विरोधान जाल्यार तांकां सर्विसेक भरपूर तरेचो हॅरेसमेंट करता. अश्यो बीन गोश्टी आसता. पूण हांव सगळे गोंयकारांक सांगूंक सोदतां, जर गोंयकार हे गोंय राखपाक जर फुडें सरतात जाल्यार तांकां ही जमीन शक्ती दिता. कारण हे जमनीचेर आमचे पुर्वज, आमचे राखणदार, आमचे देव आसा. हे जमनीत भरपूर तरेची देवस्पणां, भरपूर तरेची हे शक्ती आसा, ती आमकां सपोर्ट करता. आनी जितकी आमची भावना आसा ते तरेन ती शक्ती वाडटा. आमी एक एकटो मनीस 10 न्हू, तेज्या जशे आमची भावना आसा तशें तेज्याकून चड मनशां कडेन आमी झगडोंक शकता. हें प्रत्येकान समजोवपाक जाय. आनी हे गोंया विरोधान जे कोण गोंयकाराच्या विरोधान झगडोवपाक येतले तांकां कसलीच बेज ना, तांकां सत्याची बेज ना. ते कितके येयले जाल्यार सुद्दां ते मनान भितरल्यान काबार जाल्ले आसतले. हे प्रत्येक गोंयकारान समजोवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी आयज गव्हर्मेंट सर्विस्यो म्हणून जे उलयता, ह्यो गव्हर्मेंट सर्विस्यो कितके वर्सांच्यो आसता 20 ते 30 वर्सांच्यो सर्विस्यो. पूण हे सर्विस्यो आयज करता म्हळ्यार आयज आमचे कितकेशे गोंयचे गांव काबार जाल्ले आसा, कितकेशे गोंय काबार जाल्ले आसा. जे गांव आमच्या पुर्वजां पासून, आमच्या कितके पिळग्यां पासून ते गांव समृद्ध करून दवरलेले. खाणा जेवणाच्या बाबतींत, बरें निसर्गाच्या, बरें उदकाच्या बाबतींत, बरी संस्कृती, देवस्पणाच्या बाबतींत ते गांव आयज काबार जाल्ले आसा आनी काबार जाता कितकेशे गांव. आयज थंय आमकां गोंयकारांक रावपाक, भोंवपाक, घुंवपाक, भुरग्यांक खेळपाक जागे उरलेले ना. आमचे थंय शेतां भाटां आयज उरलेली ना, उदकाचे जागे उरलेले ना. आयज थंय मायग्रंटाचें पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा. आयज थंय मायग्रंटाची उदरगत जाल्ली आसा. आनी ताका लागून आयज जे आमचे भुरगे आसा तेंचो आयज थंय कांय फुडार ना. आमचे चेडवां बायलांची कांय सुरक्षा ना. अशी परिस्थिती आयज गोंयांत खूब कडेन जाल्ली आसा. आनी हें कित्याक लागून जालां, तर आमी सगळे गोंयकार जे आसा ते लिडरांच्या उपकारान आसा. आमकां दिसता आमी लिडरांच्या रिणान आसा, तेंच्या उपकारान आसा म्हणून. पूण खरें आमी उपकारान जर आसा, रिणान आसा, तर आमचे पुर्वज आसतले, आमचे राखणदार आसतले, देव आसतले, तेंच्या आमी रिणान आसा. आमकां जबाबदारी आसा हें गोंय सांबाळपाची. जें गोंय आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिल्लें आसा तें गोंय आमी बरें करून आमच्या येणारे फुडले जनरेशनाक दिवप. देव बरें करूं.